विनय बाब, म्हाका एक सांगात, तुम्ही इंग्लिश प्रायमरी लेवलाचेर ग्रांट्स चालू दवरतले? हय. तुज्या मते मनशान सकाळचो कितले बेगीन उठचो? सकाळ केन्ना उजवाडची खंयच्याय मनशाची? 12. ओके, 12. 12 म्हटल्यार सकाळ न्हू, 2 पार जाली न्हू विनय बाब. बरें, तुमी अशेंच लेट उठता काय बी अशें? हय. ओके. विनय, तुझें मात हे भाईच्या बड्डेक भाशण जबरदस्त जालें. शी, सॉलिड जालें रे. अरे, इतलो स्पश्ट आनी करकरीत आवाजान उलोवपी वखद हांवें आजून म्हज्या लायफान पळोवंक ना. अच्छा, सगळ्यांक देव बरें. अरे विनय राव, बरें वयता एक लास्ट प्रश्न रे. हे चीफ मिनिस्टर पार्सेकर म्हणटा हेट स्टोरी 3 हो एक सुंदर आणि कौटुंबिक पिक्चर आसा म्हणून. हे त्यांचे वैयक्तिक मत आसा. जस्ट इमॅजिन. प्रेम रतन धन पायो आणि आता सलमान खान मुक्ती पायो. हायकोर्टान सलमान खानाक बाइज्जत बरी केलो तेणे इन दॅट हिट अँड रन केस. आता इतले कन्फ्युजन आसा ह्या केसीन, सांगू तुमकां हांव. अजून मेरेन खंय कोणूच सांगपाक पावना की एक्सिडेंटाच्या त्या राती कडेन सलमान खान सोरो पिवन गाडी चलयतालो काय ना. हांकां 14 वर्सां लागता. आमच्या हांगा घरा कडेन फोनारूच बायल सांगता हांव कितलो टायट आहा तो. हॅलो म्हणटकूच तेका कळटा कितें 2 पेग जाले. हर्शी मायकल लोबो आनी जोझफ सिक्वेरा कितले झगडो, कितली पॉलिटिकल रायवलरी आसूं दोगांय मदीं, पण एका गजालींचेर दोगूय एकमत जातात, ती म्हणजे सनबर्न. सरकारान हायकोर्टाक सांगला खंय की सनबर्न सुपरसॉनीक ह्या EDMs इव्हेंटांक कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून. आमी पुलीस सेक्युरिटी सामकी टायट आसतली म्हणून. टायट म्हणजे अशी न्हू सनबर्नाक तशी न्हू, टायट सामकी अशी. कितें तें कसलें पॅकेट कितें तें बाटली करता तें कितें लिपोन कितें व्हरता तें गवत कितें व्हरता ग्रास वर. जस्ट इमॅजिन. गोवा फाउंडेशनाची फॉरेन फंडिंगाची चौकशी जावची अशी मागणी MLAंनी केली. मागीर गोवा फाउंडेशनान मायनिंग बेल्टांतल्या MLAंच्या मालमत्तेची चौकशी जावची अशी मागणी केली. आता कोणाच्या वर्माचेर बोट दवरीत जाल्यार मागीर तो खळवळटलो तशें म्हणजे. हांवें खंय प्लॉट घेवन फायदो जावपाक पयलीं ते गोंयच्या लोकांक विकूंक ना. कुर्तोरी सारके शहरान एक प्लॉट घेतला आनी लोकांक विचारलो, सगळ्या लोकांक खबर आसा. पूण इतकें दुखपाक ह्या इंडिपेंडंट MLAक दुखपाक म्हाका कांय खबर ना. हे इंडिपेंडंट MLA आसात तेय गोंयच्या हिताच्या वतीन कांय विचार करीत नात. आनी आमचेर जेन्ना चौकशी कर म्हणटा तेन्ना हांव सगळें जाहीर तांकां सांगता. क्लाउड आल्वारिसी आसतले किंवा बाकीच्यो ज्यो संघटना आसात त्यो मायनिंग बेल्टाच्या आमदाराच्या संपत्तीची चौकशी करची. हे आमी ओपन आसात की आमची संपत्तीची चौकशी करची, कारण प्रत्येक जो पय आनी पय आयला आसा तो हार्ड अर्न मनी आसा आनी आमी व्यवस्थित कर भरून केल्ले आसात. नाल्यार तुमी दाखोवचे तुमचे जे एसेट्स बिल्ड जाल्ले आसात त्या एसेट्साचेर तुमी टॅक्स कितले भरल्या आनी मायनिंग भागांतल्या आमदारांनी टॅक्स कितले भरल्या आनी तांची संपत्ती आतां पर्यंत कितली आसा. आमदार जाले नंतर हांवें खंयचो ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्ट घेतला, खंयचीच मशिनरी घालना आनी 5 पैशांचो मायनिंगाचो फायदो म्हाका आमदार म्हणून जालो जर जायत आनी तांणी सिद्ध केले जर जायत हांव आमदारकीचो राजिनामो दिता. तांच्यांनी म्हजो असेसमेंट जो आसा हो ओपन आसा. दर वर्सा जे आसा इन्कम टॅक्स हांव फायलूय करता आनी आमकां आसा तशें आमचे फॉर्म 16 सहीत गव्हर्मेंटा कडेन जो भरचो पडटा इलेक्शन कमिशना कडेन तोय दर वर्सा फाटल्या वर्साचो भरलेलो आसा. तोय काडून तेच्यानी असेसमेंटाची जाय तशी त्या 3 जाणांनी चौकशी करची, नाजाल्यार तेच्यानी आपल्या असेसमेंटाची चौकशी करपा खातीर सांगचें. पण मिकीक पळया, कोणें तेका विचारूंक ना, पण ताणें आपुणूच आपल्या कडेन कितलो दुडू हा हाची आयडिया दिली. 150 crores. 150 crores. Your budget collection. But Goa Foundation is not interested in Miki Pacheco's assets. सुदीन, BJP MLAंनी गोवा फाउंडेशन NGO ची मालमत्तेची चौकशी करची म्हणून मागला. उलटे गोवा फाउंडेशनान आनी इंडिपेंडंट MLAंनी मायनिंग बेल्टांतल्या BJP MLAंच्या मालमत्तेची चौकशी जावची अशी मागणी केल्या. हे सगळें आता कितें चल्लां, खंय वता हें सगळें सुदीन? आय मीन सगळें चल्लां कितें सद्या? एक जे निर्माण जाता आनी एक जे भायर पडटा ते जर पळयत जाल्यार तुका सामकी उमेद जाता आसतली न्हू BJPच्या MLAंचेर. पणजे CCP इलेक्शनाक आनीक 3 वार्ड वाडयले. मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजान जाहीर केल्लें अशें. मिनिस्टर बाबूश डिसोजाची ही
बाबूश मोन्सेराताक भेट काय कितें? बाबूश गिव्स भेट टू बाबूश 3 words. Just imagine. चुकता तो मनीस, सुधारता तो मोठो मनीस, मान्य करता तो देव मनीस, पण या घोर कलियुगान उदक पियेता तो मनीस, चाव घालता तो मोठो मनीस आणि सोरो घालता तो देव मनीस. म्हणजे इलेक्शनाक खूपशे असे देव मनीस आमकां मेळटात. Just imagine. एक दीस मिंटूचो डॅडी घरा आयलो आणि मिंटूक म्हणपा लागलो, बाबू तुजी मम्मी आयज ओगी कित्याक बसल्या, कांयच कित्याक उलयना, कितें जालें? मिंटू म्हणपा लागलो, डॅडी मम्मी ओगी आसा म्हाज्या खातीर, म्हाजी मिस्टेक जाली डॅडी. डॅडी चाळवलो. मिंटूक नालायकाक कितें मम्मीक सतयता कांसुलार दिवपाक जाय काय म्हणपा लागलो. कितें केलें तुवें की मम्मी ओगी बसली, मम्मी कित्याक अशी ओगी बसल्या, कितें केलें? मिंटू म्हणपा लागलो, डॅडी मम्मीन लिपस्टीक मागलेली, हांवें चुकोन फेविस्टीक दिलें. डॅडी मिंटू म्हणपा लागलो, बरो म्हाजो बाबू, आलोर शाणो, अरे कितले बरें काम केलें तुवें, शाणो म्हणपा लागलो. What is that one thing you will tell Parrikar before every assembly election? We should all be together basically for development of Punjab. We knew this. So you and Parrikar are still friends. Definitely, we are friends. I don't see any this in. After Taligaon, you went to Santa Cruz. You won the seat. This assembly election, you will go to Sant Andre. Then you will cross the Zuari Bridge and enter Nue, Madgaon, Haveli, Kepe. So that is my full idea. Okay, Babu, some are fighting for MY issue, some are fighting for airport issue, some on intolerance issue. I have got no issues. Why you don't have any issues? Why, Babush, why? See, I have got a good rapport with everyone. Like Dayanand Mandrekar, like Milind Naik. आप काँग्रेस NCP केन्ना तेंचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेना. तुवें नोटीस केल्या बाबूश ह्या दोन्ही मिनिस्टरांचेर केन्नाच सारके तांचे बरे अशें रे आसता मॅनेजमेंट. स्ट्रेंज बाबूश. आय वॉन्टेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट वॉन्टेड यू टू फायनान्स मी इन इलेक्शन. You fight an election on your own strength, no? ओके बाबूश, बरें नी. इन टुडेज वर्ल्ड स्ट्रेंथन मीन्स ओनली दीस नी. अँड आय थिंक यू आर द दारा सिंग ऑफ दॅट फील्ड. म्हणून तुका म्हटलें हांव कॉन्टेस्ट करता, तूं मातशें फायनान्स मी. Just imagine. FC गोवाच्यो तिकेटी जाय जाल्यार कितल्यांक लायनीन रावचें पडटा आसतलें म्हाका सांगा फॅन्सांक तिकेट कावंटराचेर. सकाळचे संक, 5 सावन, सकाळचे 4 सावन. नो, आदल्या राती फॅन्स हातरुणां घेवन तिकेटीच्या सेल कावंटराचेर वचून न्हिदल्या अक्षरशा. रातभर थंयच रावल्या. जे उठले सकाळचे तांकां तिकेटी मेळ्यो, थोडे बाबडे न्हिदूनच उरले. तुमका तडका फडकी गजाली आवडटा जाल्यार टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परुळेकर ने जो कहा है ये. This time we are getting in large number Russia, Ukraine and whole of Europe. For this season from basically London and UK, we got a good number of tourists. उसको विनायक नानोस्कर ने तडका फडकी उत्तर दिया है. जे असे दाखयतात की इतलो लोक येयला तितलो लोक येयला, हे सगळे फटींग गजाली. अशी हॉटेलां फूल हा, इतलो लोक येयला काय ना. आणि फोनान म्हापशाच्या चेअरपर्सन संदीप फळारी खूप त्रास केला. फोन रे मोबाईल per day 10,000 rupees, which will continue for the entire period of such number of days until they take the permission as mentioned in this procedure. तोपर्यंत म्युनिसिपालिटीन डिपॉझिट जातलो तेन्नाच ताका आमी फोडपाचें परमिशन किंवा NOC दितले. ते दितकूच म्हणजे आमकां तेंचे पयशे पावतकूच फुडल्या 3 दिसां भितर. फायनली 2015 सालात उपरासलेले काय महत्वाच्या प्रश्नांचो जापो म्हाका मेळ्यो.
इंद्राणीचो घोव जो गायब असलो तो सलमान खानाची गाडी चलयतालो आणि तेणे कटप्पाक सांगलेले की बाहुबलीक मार म्हणून, कारण बाहुबलीन अमेरिकन बेकरी कडेन एक्सिडेंट जातना पळयल्लो आपल्या दोळ्यांनी. पण एक नवो प्रश्न लोक व्हॉट्सएपार विचारतात आता, विष्णू वाघ पर्रीकराच्या 60व्या बर्थडेक कित्याक येवंक ना? फायनली आमी विष्णू भाईकूच घट धरलो, विष्णू वाघ तेकाच धरलो. विष्णू, तू भाई पर्रीकराच्या बर्थडेक कित्याक येवंक ना? कितें इश्यू जालो? तुझे वोट्स आणि वोटर्स हालत मरे असल्यानी. हो इश्यू वोटांचो ना, पण भाई पर्रीकराचो बर्थडे इतल्या व्हड्या दबाज्यान करपाची गरज कितें आशिल्ली? कांयच गरज नाशिल्ली. आनी कितें बरें लिडरांचे सोड, लोक कन्विन्स जावपाक जाय की तू ह्या कारणा खातीर पर्रीकराचे बर्थडे येवंक ना म्हणून. म्हाजे कडेन तितली ताकद आहा लोकांक कन्विन्स करपाची. ती तर आसात तुजे कडेन ताकद. म्हणजे तुझे एक भाशण म्हटल्यार कितें 2000 मतां भितर आणि एक भाषण म्हटल्यार 1500 मतां भितर. सो यू डोंट सपोर्ट पार्सेकर अँड पर्रीकर अँड गोवा बीजेपी नाव? आय डोंट सपोर्ट. बरें, लास्ट प्रश्न, सध्याची परिस्थिती कशी आहा? हांगा परिस्थिती अशी आसा की कोणा एकट्या जर जेवण दिलें जाल्यार तो म्हणटा आपणाक कुणोच वाड म्हणटा, अशी परिस्थिती आहा. लास्ट जे कितें विष्णू म्हटलें पळय तें प्युअरली साहित्यीक आसलें म्हणून तें आमकां बरें म्हाका कळपाना. एनिवेज गायज, वयच्या पयलीं FC गोवाच्या प्लेयरांक खेळटाना तुमी पळयला. आतां FC गोवाचो कोओनर आणि कोच दत्तराज साळगांवकर आणि जिकोक फुटबॉल खेळटाना पळोवपाची मजा कितें वेगळीच न्हू, ती तुमी घ्या. That was a picture. Come in. Hey, fast. Hey, here. And man of the match is Richard. Come on. Good interception. No, sir. Just imagine.